जनगण मन नमन तुका गोंयकारा म्हण आमी लोकांच्या दारार वयता, लोकांक मेळटा आनी उत्कृश्ट असो प्रतिसाद हो आमकां गोंयच्या जनतेचो वचत थंय मेळटा। गिरीश चोडणकराचे संकल्पनेसून ही कार्यावळ जी गोंयभर चलता ती गोंयकारांच्या हिताची जावन आसा। गोंयकारांक सतावपी जे प्रश्न आसा, विविध इश्यू आसा ते सजमोन घेवपाची जापसालदार ही आमच्या प्रदेशाध्यक्षान घेतलेली आसा। आनी आयज पेडण्या म्हालान आमकां जायते लोक मेळ्ळे, तेंच्यो जायत्यो गाराण्यो आमी आयकल्यो आनी बारीक बारीक इश्यू, बारीक सारक्या बारीक लोकांचे बारीकशे इश्यू आयज सरकारी दरबारान हे सॉल्व जायना। दुर्दैवाची गोष्ट की ह्या म्हालान गोंय राज्याचो मंत्री फाटली कितलीशीच वर्सां सत्ता भोगता, पण ह्या मतदारसंघान ह्या म्हालान रावपी लोक एकदम त्रस्त आसात। तेंचे अनेक प्रश्न आसा, खास करून पुलीस स्टेशनार ज्या तरेन हे पुलीस ह्या लोकांचो छळ करतात, ज्या तरेन लोकांचे कंप्लेनी ते रजिस्टर करना आनी ज्या तरेन ह्या लोकांचेर अत्याचार जाता तो पळोवन दिसता की ह्या गोंयान आनी खास करून पेडण्या म्हालान हे सुशासन म्हणटा ते ना। आनी आमी ह्या नमन तुका गोंयकारा ह्या कार्यावळीच्या निमतान ह्या सगळ्या गैरकारबाराचो निशेध करता आनी सरकाराक उलो मारतात, जागे जायात, लोकांक न्याय दियात, ना जाल्यार काँग्रेस पार्टी तुमकां उठोवन रस्त्यार हाडटली आनी आमी गोंयच्या लोकां खातीर सदांच लोकां बरोबर आसतले। लोकांचे म्हणणे आयकोन लोकांक जाय तशें शासन दिवपाचे प्रयत्न आमी गोंयकारा खातीर काँग्रेस पार्टी करतले। नमन तुका गोंयकारा। काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष गिरीश बाब चोडणकर हांचे पयलीं मांद्रे मतदारसंघात स्वागत करता। म्हाका दिसता फाटलो जनसमुदाय जर तुमी पळयलो जाल्यार कोणाच्या मनान कसलोच दुबाव आसचो न्हू की काँग्रेस पक्ष आनी काँग्रेस पक्षाचें काम ह्या मतदारसंघात कशें आहा। विरोधकान जरी कितलोय बोवाळ मारलो, कितेंय उलयलें, सुरवाती पासून जायते अफवा चालू आसा मतदारसंघात आमदाराच्या अगेन्स्ट आनी पक्षाच्या अगेन्स्ट, पण अध्यक्षाक हांव एक विश्वास आनी एक आश्वासन दिवपाक सोदता की येणारे जे लोकसभेचे इलेक्शन आसतले ते मांद्रे मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाक हायेस्ट मेजॉरिटी आसतली आनी ताका लागून काँग्रेस पक्ष आनी काँग्रेसचे कार्यकर्ते ऑलरेडी काम करतात, त्याचो प्रत्यक्ष तुम्ही फाटल्यान पळयला तुमकां दिसतलें। नमन तुका गोंयकारा। आयज आमी हांगा अध्यक्षा बरोबर मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीत पावल्ली आसा सांजचे आनी पयले सुवातेर कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता अध्यक्षाचे की ताणें इतलो बरो प्रोग्राम घडोवन हाडलो जे आमचे इंटरॅक्शन जाता ईच एंड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी। जेन्ना आमी लोकां कडेन वचून मेळटा तेन्ना, बाजारांत लोकां कडेन वचून मेळटा तेन्ना, आयज जेन्ना आमी मांद्रे भितर सरली तेन्ना आमी लोकां कडेन इंटरॅक्ट केले तेन्ना खंयच्या लोकां कडेन इंटरॅक्ट करपाक मेळटा आमकां, कॉमन मनशा कडेन, आम आदमी कडेन। आनी बाजारांत गेली आमी, बाजारांत बायलांक मेळ्ळी आमी, जे नाल्ल विकतात, आंबे विकतात, नुस्तें विकतात, थंय आमचे बायलांनी महिला काँग्रेस जेन्ना आमचो संपर्क आयलो उलयली तेन्ना बायलांनी खरें खंय तरी तिडक मारिल्ली आसा। ती म्हणपाक लागल्या की भाजी कितली म्हारग जाल्ली आसा, पेट्रोल कितले म्हारग जाल्ले आसा, लायटे बील कितले म्हारग जाल्ले आसा, उदका बील कितले, पोट तिडकेन बायल्यो आयज रागान बशिल्ल्यो आसा। त्यो म्हणटात, आमी तांकां विचारलें तुमकां पेन्शन येता, तुमकां DSS स्किम्स येता, हाऊसवायफ स्कीम येता, तर तेणी आमकां सांगलें सरकार एक सायडीन 2000 दिता आनी दुसरे सायडीन 5000 घेता म्हणून। पोटाक चिमटो लागला, आमच्या आयज बजेट हालिल्ली आसा, भुरग्यांक कांय दिवपाक मेळना म्हणून। तरी पासून हांगा हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता बाब दयानंद सोपटे, जाका आमी एक जायंट किलर म्हणटात। एक जायंट किलर कित्याक ताणें सीएमाक, BJP सीएमाक उडयल्लो मनीस तो, आनी आयज ताज्या मतदारांक आमी भोंवता तेन्ना पळयात वो संख्यान कितले संख्यान लोक भायर सरिल्लो आसा तो। म्हाका दिसता इतली आमी रॅली केल्ली आसा, पूण इतले वतात कडकडीत 3.5 वरांचेर इतलो लोक इतल्या संख्यान ताजे प्रती मोग दाखोवपाक भायर सरिल्ले आसा आनी दाखोवन दिता। आनी आमकां सांगलाय लोकांनी की आमकां दिसना आमी ओपोजिशनाक आसा म्हणून, कारण आमचो जो नेता आसा, आमचो जो MLA आसा तो आमची स्किमां वो कसलेय प्रॉब्लम जावं पुलीस स्टेशनात जावं हॉस्पिटलांत तो सदांच आसता म्हणून। सो वी विश हिम ऑल द बेस्ट आनी वी आर शुअर दॅट दीस नाव कमिंग नेक्स्ट लोकसभा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आमकां भोवमत मेळटली म्हूण लोकसभा खातीर।